तुझी पवित्रता बुद्धाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सगळीचकोर तुमचे सगळे असो. सगळ्या भयणींना भावनो तुम्ही गोडा भक्तीत आमचो घेवन तुमचे जिवीत अदीक खोलाय जेजूच्या जिवितान आता ते समोर पळोवन जियेतात. आमच्या बातकांची दूर घेवया. आम्ही अजून आमच्या आपल्यापणान जियेता. देवा सगळें जेजू बरोबर जो आमचे भितर आसा ताचे सगळें न्हय. ताका लागून आमी एकामेकाक दुखयता, वायट करता, बरें करचें आसतना मरण हाडटा. हेंच आमकां वाचपाक तें सांगतली चिंतन आमी आयकुया. पूण आतां आमच्या बातकाची दूख करया. आमकां जेन्ना दुसरी दुखयतात तेन्ना आमी कशे भशेन वागता तें जाणप. आमी दुसऱ्यांक कशे भशेन वागयता तेन्ना हाचो परिणाम कितें जाता तोय आमकां आमच्याच अनुभवांतल्यान कळून येता. तुमी सगळीं बातकां आमची कबूल करुया. देवाचे भोवसणे मागया आनी एकामेकाचे सगळीं जाणां आतां काळजांत घालून दोळे धांपून आमी बरोबर म्हणया. हांव खातीर सगळ्यांक देवा आनी तुमकां बाबा म्हजो निर्णय विचारून सांगता. मनाची तोंडां विचारून गोंयांतल्यान बरें सोडून हांवें जायतीं प्रार्थना केल्या. म्हजो देवाचो खातीर सदांच सांगोड खातीर सगळ्या जिवितांत करपाक आनी तुमकां आभार मेळयो. म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवानी विनंती करात म्हूण प्रार्थना. तुमचे बाजून आशीर्वाद घेवया. सोर पतिदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची बातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सुन्याक काकूट कर, क्रिस्ताक काकूट कर, सुन्याक काकूट कर. आमचे दोळे धांपून थोडो वेळ आतां जी इंतेसांव ज्या मागण्यांत जी मागणी आमी बापाक उबारलेली आसा ताका आमी हाजीर जावया. आनी हे मागणी आतां आमी बापाक उबारया. सर्वेस्परा आमी करूंक जाय तें दर एक काम तूंच आमच्या मनांत घाल आनी तें करूंक आमकां आदार दिवन तुज्याच बळान तें शेवटाक पावय. हें आमी मागता आमच्या सुन्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनात देवाचे उतर आता आमी शिंदितान आयकुया. दुसरे सुमुतीच्या पुस्तका वेले वाचप. मोइसेस आपले कुर्चे कडेन अशें उलयलो, पळय, आयज जिवीत आनी सूख, मरण आनी दूख हांवें तुमचे मुखार दाखोड केल्या. सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्यो ज्यो आज्ञा हांवें तुमकां आयज दिल्यात त्यो जर तुमी पाळशात, जर तुमी तुमच्या सर्वेस्परा देवाचो मोग करून ताच्या वाटांनी चलशात, जर ताच्यो आज्ञा कायदे आनी नेम पाळशात, तर तुमी जियेतल्यात आनी तुमची सोसूर वाडटली आनी तुमी भितर सरून तुमच्या ताब्यांत करतल्यात त्या देशांत सर्वेस्पोर तुमचो देव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो. पूण तुमचें काळीज पयस कोसरून वचत जाल्यार, तुमी आयकना जाशात जाल्यार, उलोवण्याच्या पासांक सांपडून दुसऱ्या देवा फाटल्यान बेशात जाल्यार आनी ताची पुजा करशात जाल्यार, आयज हांव तुमकां सांगतां, तुमी सगळीं बोगसोणे नासतना मरतल्यात. जॉर्डान न्हंय उतरून तुमी भितर सरतल्यात आनी आपल्या ताब्यांत करतल्यात त्या देशांत तुमी चड काळ रावूंक पावची ना. आयज स्वर्गाक आनी संवसाराक तुमचे विरुद्ध गवाही दिवंक हांव उलो करतां. जिवीत वो मरण, आशिर्वाद वो शिराक तुमचे मुखार हांव घालतां. तो जिवीत विचून काडात आनी अशें तुमी आनी तुमची सोसूर सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मोगान तांच्यो आज्ञा पाळून आनी ताकाच चिडकून जियेतल्यात, कित्याक हातूंत आटापलोलें आसा तुमचें जिवीत आनी जो सर्वेस्परा देवान तुमच्या पुर्वजाक अब्राहमाक, इसाकाक आनी जाकोबाक तुमी थंय जेवच्याक वासायलोलो त्या देशांत तुमचें लांब हांव हातूनच आटापलेलें आसा. देवाचें उतर हें. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात तो मनीस भागी. सगळीं म्हणुया. जो मनीस नुस्त्याची दूद घेवन चलतना वो पापक्याच्या मार्गार पळोवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाताक बसना, तो खरेंच भागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशाचेर ताचो संतोष, दीस रात ताचे नेम तो मानता, मनांत नियाळीत आसा. सगळीं म्हणुया. वावत्या वाळ्याचे देगेक लायलेल्या रुखाक काळा पद्मणे जातात फळां आनी कोदींच पावून पडना ताची पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस सगळ्यो ताच्यो परब्यो सुफळ. सगळीं म्हणुया. पूण नुस्त्या मनशाचें अशें न्ही, दुबाबा बीन अशें न्ही. तें कोण जाणून वाऱ्यान उबून वेता तसलें पळ. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण नुस्त्याची वाट निसणटना पावयता. सगळीं म्हणुया. सगळीं उबी रावया. जिवीत बदला म्हणटा सर्वेस्पर, स्वर्गीचे राज रागी पावला. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, मनशाच्या पुतान जायते सोंसूंक जाय. जाणट्यांनी, याज्ञिकाच्या वडिलांनी आनी 2 शास्त्रांनी ताका भायरावंक जाय. ताका जिबेशी मारूंक जाय आनी तो तिसरे दिसा जिवंत जावंक जाय. मागीर ताणें सगळ्या लागीं उलोवन म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची. दिसाच्या दिसा आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हज्या पाटल्यान येवचें. कित्याक आपली जीण सांबाळूंक सोदीत तो मनीस ती ओगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलें जिवीत ओगडायता तो मनीस तें सांबाळटलो. म्हणटच आख्खो संवसार जोडी आनी आपलोच इबाड वो आपणाचेंच वागदान करीत जाल्यार मनशाक कसलो आदार. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. भाग्यवंत म्हाजिश्वराक ही उतरां भाग्यवंत विलासान सांगलेली. कोणाचें उतर ताणें सांगलें ताका? देवाचें उतर, जेजूची उतरां. ताणें ती मानली, पयली ना, पयली सुवातेर ताणें मानूंक ना. कित्याक मानूंक ना? ताची चिंतना आपल्यापणाची आसली. तो आपूण व्हड जावंक सोदतालो. कसो व्हड जातलो आसलो? देवान ताका देणी दिल्ली. एक देणे म्हणजे हुशार. तो हुशार आसलो, रोखडेंच समजून घेतालो, परतून दितालो आनी ताचेर आनीकूय घडून हाडटालो. ताका लागून तो बरो प्रोफेसर जालो. युनिवर्सिटी पॅरिसाक नांव जोडलें ताणें. आनी तो समजलो की आतां हांव म्हाका जाय तशें म्हजें जिवीत हांव घडोवन हाडटलो. म्हाका व्हड जावंक जाय, म्हजें हुस्कूल जातलो हांव. दिसता आसलो तो, पूण देवान म्हाका सगळें दिलां आनी हांव आतां म्हाका जाय तशें म्हजें जिवीत घडोवन हाडटलो. ह्या मोठ्यान विनासान तो जखमी जाल्लो घरान तो ताका सांगता ही देवाची उतरां, आपली न्हय, देवाची उतरां तो ताका सांगता की तो बिलकूल मानून घेना. आतां ताचें सगळें घडलें तशें आमचेंय सगळें घडटा. कोणें आमकां कितें सांगलें जाल्यार आमी कितें करता? रोखडेंच नाकारता. तूं म्हाका सांग कोण? हे भशेन कित्याक आमचें आपलेंपण आसा. हांव जाणां, तूं म्हाका कितें शिकयताय अशें चलता. पूण देवाचें उतर आयकलें की ना, तें बी भिजून पडटा. वाटेर घोपांनी, भांड्यांनी बरी जमली. आमी कसली जमीन आसा, कसली म्हणून भितर आमी आपल्या वाद्याची. देव म्हाका कितें सांगता तें आयकून समजून त्या प्रमाणे म्हजें जिवीत घडोवन हाडून हांव करता ना, तोच म्हजें सगळें करता तें. कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे. आनी ह्या आमच्या कुडीच्या सांद्याक आमी ते भाशेन परामर्श करता ना, वेगळ्या वयरपणान साफ करता वा कितें जाय जाल्यार रोखडेंच आमी ताका इलाज लायता करता. ते भशेन ना, पूण देव तसो न्ही. देव आमचो वचना, तो आमकां प्रत्येक वेळार घडोवन हाडटा. हे आमचे सेल्स हांवें कितलेशे मोखतात पूण नये जाता. आमी कांय ना पळय, सगळें आमचे भितर तो घडोवन हाडटा. ताका फकत आमचो सहकार जाय.
हें घेवूच घडून हाडटलो आसलो ताचें सगळें तें ताका पयलें समजोंक ना. भितून ती आपली चिंतना कसली आसा ही म्हजी व देवाची. देव जेन्ना आमकां आपलें उतर भोगता तेन्ना आमी आमचे भितर आहा तितलें ताचे उतरान घालून ताचें सगळें धरून आमी तें पळोवया. हांगसर पळय कितें सांगलां तें आयकलां तुमी खूब फावटी आयकलां. कित्याक आपली जीण सांबाळूंक सोदीत तो मनीस ती वगडायता. पूण म्हजे खातीर आपले जिवीत वगडायता तो मनीस तें सांबाळटलो. म्हजें जिवीत हांवें जेजू सगळें वगडावंक जाय, ताका हांवें समोर पळोवंक जाय. हें मागीर तो शिकलो. 3 वर्सां जाल्या उपरांत ताचें मन मागीर उजवाडान आयलें. हीच उतरां ताका आतां सारकी भितरल्यान हांवंक लागली, पूण तो ती पळोवंक लागलो. सगळो संवसार जोडीत आमी ती भाशेन सगळ्यांक आपुणूच करूंक सोदता. आपलोच इबाड वो आपणाचेंच घर काम करीत जाल्यार मनशाक कसलो आदार. कितें म्हणून जातलें? देवाची येवजणे प्रमाणे हांवें तें जीव सारयला. पूण आयज तुमी आयकलां कशे भाशेन ताचें परिवर्तन जाल्या उपरांत प्रत्येक सुस्कारान तो सगळें आपलें जिवीत जेजू समोर घेवन दितालो. ही हुशारकाय हें कितें आहा कितें तूं सायबा तूं तुजें तें वापर तुजे खोशे प्रमाणे म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पळय. आनी म्हाका जेजून घडोवन हाड. हे बरी तो जेजून घडोवन आयलो. ताका लागून तें क्रिस्ताच्या ओतम्या मागणें आसा पळय तातूंत पूर्णपणे आमचें जिवीत कशें भशेन घडोवन येवंक जाय तें ताणें स्विकारलें. आनी तो जेजूच्या कुडींतलो एक खेरीत सांदो जालो. ताणें ही उतरां मागीर उचारलीं. मोगळा जेजू, उदार काळजाचो म्हाका तूं. कितली कठीण जावन ती तुजी स्वभाव तुका खान मारून म्हाका तयार करूं. कितली कठीण जावन ती तुजी सेवा तें खान मारून तूं म्हाका तयार कर. तूं म्हजें कांय जायना तें. पूण आमी कितें करूंक जाता? आमचें जिवीत समोर करूंक जाता ते भाशेन ताणें समोर दिलें. आनी मागीर इतली कठीण जावन ती तुजी सेवा तिका खान मारून म्हाका तयार कर. आतां दुसरें कितें? जोखमी जावचो आसल्यार जावं, झुजून म्हाका आयतो कर. आतां हें आमच्या लागीं खूब फावटी जायना. आमी भियेता. आमी झुजता पूण कित्याक आपलेपणाक लागून. पळयात आमच्या घराब्यांनी एकामेका बरोबर आमी कितली झुजता पळय ती. पूण तें कित्याक लागून? आपलेपणाक लागून. ह्या संवसारांत आमचें जिवीत धरून कितें घेवन येतले आमी कांयच ना. पूण आमकां ती आस आसा. पूण ही आस कोण हाडटा? आपले कोण आसा पळय तिजोर ते रोबलेले आसता आनी देव जाता आमकां फसलायता आनी फसयता. आमकां फुडें सगळ्या कामाक सुळसुळीत तूं म्हाका पळोव. विसव मेळो ना मेळो. आतां तुमी सगळीं जाणां गोश्ट करता. सकाळीं सांगे आडसाय आमचे मदें आहा. ताका लागून आमी खूब फावटी आडसायन बरोवन काम करिना पळय. पूण ताचें सगळें जियोंक लागली की ना हांव तुका गॅरंटी दिता जेजूच्या नांवान हें सगळें घडलें की ना मागीर तो आमकां सुळसुळीत करता. सायबीणबाई कडेन आमी मागणी केली की ना ही आळसाय आमची वता आनी आमी सुळसुळीत जावं. आतां वार करतना आमकां सदांच कितें तरी जाय ना. वार करतना आमी दीत रावंक जाय तेन्ना तो आमकां भरून काडटा. कित्याक आमी ताच्या जिवितांत आसा.
येजरी मागीर नासतना विनोद करून कसल्याय कठीण वावरांत आमी वावरून तूं म्हाका उर्बेर कर. तुजी खुशी करता पूण हें जावं की एकूच जावं ती म्हजी मजुरी हे भशेन ताणें आपलें जिवीत सांगलें तेच्या गुरूनाक गावलें. आनी आतां हें सगळें बदललें म्हणटच आख्खो संवसार जडीत आनी आपलो इबाड वो आपणाचेंच गोबरान करीत जाल्यार मनशाक कसलो आदार तें ताका सारकें समजलें आनी शेवट पर्यंत तो ही उतरां काळजीन दवरून ताचें जिवीत तो जियेलो. ताचे कृपेन आमकांय सगळें बरेंपण भाव जावच्याक हांव तुमचे पासून मागतां. सगळीं जाणां दोळे बंद करा. तुमी खूब आयकलां पूण आमी एकूच धरया, जेजू आमचें जिवीत. आमी ताचे कुडींतले किरकोळ पूण खेरीत सांगे तो आमकां म्हणून हाडटा. ताका आमी पूर्णपणे सहकार करया. ताच्या नांवांत आमचें जिवीत सांगया. सादू माय आमचे पासून मागता आनी ती आमकां बाबान जशे भशेन जेजू घडोवन हाडलो तेच भाशेन जेजू आमचे सगळे घरान येवच्या ती आमकां आमचे पासून मागता आनी आमचे पासून विनंती करता. त्याच प्रमाणे भागवत आशीश जाले. तर आमी हे कोणी जशे भशेन तो जेजूच्या पोटान जियेलो तेच भाशेन आमी जिवया. आनी आमचें सगळेंच समर्पण आतां जेजूक हे भेटवणी वरी करया आनी त्या भेटवणीक सगळी आमची मागणी आनी ते सांग. आमेन. तुमचे बलिदान आनी मागणी सुखबुद्धीचा देवा बापाक मानता तुशी जामोन मागात. सर्वेस्परा आमचे बापा तुझे पवित्र वेदीचेर भेटूंक आमी हाडल्यात त्या देण्या दानाचेर प्रसन्न जावन तुजी दोळ्यांत दिश्ट घाल. ताचे वरवीं आमकां मोक्षणी मेळूं आनी तुज्या नांवाची महिमा वाडो. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोद पतितार आनी शासनाच्या देवा सोद काळेन सोदताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं
आमी तुका दिनवासून पाव हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्काचो बूट संतोसान समोरुंबोक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची ओगळी उमेदीन साखरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रोचताय जेजूच्या जिविताची वर्ती घडिता आमी समोरुंकता तांचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय देखून आतां देव तुका बरोबर आनी सर्तीच्या सोन दरबारांत सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कुशेन कोश मरण सुजूकवेच्या आदी जेजू कुडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्तान दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तीच बरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो बापा ते आपल्या शिस्तान दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी आदले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी साश्टीक करोडांचे हे रोगत पातकांचे मोक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज तुमच्या पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक तोरा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सगळींची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां भाव केल्यान देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटेन आमी समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे तुमचे क्रिस्तांव लोलेचे पयस सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा फिलीप मॅरी आमच्या गौरी बापा आनी सगळ्या याचणुकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरलेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची कातून कर तांकां आनी तुज्या इश्टा मदीं मेलिल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरचुंदी मुखार पळोवंक फाव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तुज्या पती भाग्यवान जुजे भाग्यवान दोन दूत आनी सोद काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटली तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुजे पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बापा सर्वंतन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान भयणीनो आनी भावनो हे मागणे
जेजू आमचे सगळे करता कित्याक आमी ताची कुडीचे सांदे आमी म्हणटा आनी आमी अशें चिंतीत की आमी म्हणटा म्हणून ना आमकां जिवीत जेजू सगळें आसा आमचें जिवीत ताचें सगळें कोण आसा ते उदीक आनी उदीक गुलाबे जावन आमी जेजू जावन जिवंक हे मागणी आमकां एक आव्हान दिता एक प्रोत्साहन दिता एक संदी दिता तर आतां सगळीं आमची मागणी त्या सामानाक दवरया जेजूचे कुडीत आमी ते सगळें दवरून एकामेका पासत आनी आख्या संवसारा पासत मागया देवाचे राज आमचे कडेन येवन आनी आमी सगळीं जाणां देवा सारकी एकामेकाची भक्ती कशी करुणायेन मंगळायेन समजिकायेन एकामेकाक आदार करून एकामेकाक घालून घेवन ही सगळी जेजून आमकां शिकयली मनोबोध आमी मनांत दवरून आतां हे मागणे ताचे पवित्र ज्ञान बरोवन म्हणया आमच्या सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवच काय आमकां दी सुखीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताचे येण्यात आमी मोर्माशें नदरेकता तर आमकां जुजोदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोयांचो राखातांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोन दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय शासनाच्या शासनाक जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं जेजूक एकवटोन आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुबागी क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं
जेजू आमचे घाट जातायला दोळे धांपया ताका आमी आजीर जावया. तो भितर आमचे सगळे सदांच आसा पूण आतां तो आमकां आपली घराय दिता. तो आमकां भितरल्यान स्पर्श करता म्हणजे आमकां आपलो हात लायता आनी भितरल्यान त्या त्या कुडीच्या सांद्याक तो पेकोवणी हाडटा. पेकोवणी हाडली म्हणून तो जागो बरो जालो म्हणून तुमी ते पळयात आनी ते भाशेन तुमकां घडटले. जेजून आमकां सांगलां तुमी मागतात ते तुमकां मेळ्ळें म्हणून समजून देवाक निर्वाशीत रावा. तुजे भाशेन तुमकां पेकोवणी मेळ्ळी म्हणून देवाक जेजून आर्गां दीत रावा. दुयेंस तें तुमचे भितर घेवन बसनाका, तें ताका ओपून दिया आनी ताची पेकोवणी तुमी अनुभवा. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं अड्ड्यांत म्हज्या. हीर मन घडून देवा परतून तूं दी म्हाका. मागुया. सगळीं उबी रावया. देवा आमच्या मोगाळ बाबा तुज्या हातांतलें सुरगीचें देणें उकारी काळजान आमी आतां घेतलां. ताचे वरवीं पातकाचें बोगसोणें आमकां मेळूं आनी सासणाचें सूख आमी जोडून पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. मास सुगत बसात. सगळ्यांक हांव दिवपासता जाणी ह्या दिसा पासून खूब तोकूच घेतलेलो आसा. पयली सुवातेर आमचो बाब साकिस्तान देवपी तो आमचो घेवन सगळी बंदोबस्त करता. तो दुसऱ्या बरोबर ही आमची भावा भयणां आमचो जी उदक काडटात ती हिंदू भावां भयणां पूण ती आमकां आमचो खूब मदत करतात. आतां सुद्दां वर्सां जालीं ते आमचे करता. आमची सफाई बा तीच करून काडटा. ताका हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. त्या भायर ही बाकीची मांडावळ जी करूंक जाय आमच्या सावणाची ताणींच केल्ली आसा कालार घेवन बाकीचे पळयल्ले आसा.
पूण माटो घालूंक आमच्या भावान भुगोवन तांच्या वांगड्यांनी ते सगळे पळयल्ले आसा. हीच न्हय, पुलिसांची बंदोबस्त ताणें केल्ली आसा, ते सगळे हांवें बरोय घालूं न्हय, पूण ताणें ते पळयल्ले आसा. ताका हांवें देव बरें करूं दिता तेच्या वांगड्यांनी. त्या भायर हांगसून तुमी जी मदत करतात म्हाका, मिडियाचो भाव एनसी करता, ताका देव बरें करूं दिता. हें मागीर तुमकां ते युट्यूबाचेर पळोवन मेळटलें. लोक मागीरूय तातूंत लाभ घेतात. आमकां डायरेक्टली वचोंक जायना, कित्याक हांगसर कनेक्टिविटी ना, ताका लागून ते आतां सगळें हांगसरूच घालून दवरता आनी मागीर अपलोड करता. बाबियोला आमची गोंय सदांच आपल्या भक्तां बरोबर ह्या दिसाक मातसो गोंड घालता, कित्याक ते संगीत आपल्या हांगसर सगळें करून आमकां हें करून हाडटा, ताकाय देव बरें करूं दिता. त्या भायर आमचे बरोबर आमचो भाव विल्सन आसा, तो ही बाकीची मांडावळ पळयता. आनी उमाकांत काल सांगे, काल दनपारां पुण्यान सावन ताणें गाडो हाडलेले आसा. बँकीज म्हणटा पळय तो आमचो पळय आसा, बॉस आसा, तो सदांच हांगसर आमकां हे लाडू धाडटा. बरे लाडू, घराचे लाडू. ओके, तितलेंच न्हय, ते 2 दिसां थंयसर आमच्या भितरचेर फुलां घालता. 2 दिसां पूण आसा येना, पूण हांगसून ताणें ती बंदोबस्त केल्ली आसा. तांकांय सगळ्यांक आमचे बरें करूं येता, कित्याक काल सामके प्रवास करून येतात आनी हे सगळे आमचे बसत. आनी आयज म्हणल्यार आमी सुबेज लोक आसलेल्या ताका लागून सुबेज आमकां थोडी वस्तू हाडलेली आसा. ताका हांव तांकां देव बरें करूं येता. आमच्या भावाक एंड्रू तो आमकां ते एडवान्स दिता, ताकाय देव बरें करूं. सगळीं जाणां म्हाका म्हणटात तुमी म्हाजें नांव घेनाका, पूण तरी पूण हांवें घेवंक जाय, कित्याक तुमी जाणून रावंक जाय की आमचेंच पदें देवान लोकांक निवडलेलें आसा. हें बरेंपण एकामेकाक वचत पळोवचें, हे सर्गीच्या राहाचें अशें आमी अनुभवता. त्या भायर आमचो फादर जेसन हांगसर आयिल्लो आसा, ताकाय हांव म्हणटा, कित्याक तो आमकां मदत करून येता. आनी खूब जाणां आसा जांकां हांवें देव बरें करून म्हणूंक जाय. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करून म्हणटा, कित्याक जे आमचे पुलीस आयिल्ले आसा तांकां माटो घातलेलो आसा, तांकां कदिल्ले आयले तांकां. आतां ह्या फुडें म्हाका तुमकां विनंती करूंक जाय. आमच्यो कदेली आसात, पूण आमकां आनीकूय सुबेज कदेली लागतल्यो अश्यो दिसता. आमी तांचे कडून घेतलेले आसा. आमच्यान करूंक जाता त्यो आमचे आनी मागीर वापरूंक जाता कडेन ते भशेन करूंक जाता आसतलें. तर आमी आतां स्टार्ट करुया. पयशे गोळा करच्या आनी खास आमचे पासून पे करता. मागीर पेंट हॉल घालपाक हांव म्हाका कशे भशेन घातलें आतां म्हज्या मनांत ना, पूण मागीर आमी पळोवया तें कितें करूं जाता. हांवें टॉयलेटाची बंदोबस्त केल्ली आसा, पूण आतां जावंक ना, कित्याक ते सगळें सारकें भायर घेवन पूण आमी पळोवया कशें भशेन जाता ती पळोवया. ट्राफीक पुलीस ते आयिल्ले आसा आनी बाकीचे पुलीस हांगसरले आमकां मदत करता. तांकां सगळे जाणांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तर आतां आमी उबी रावन आशिर्वाद घेवया. आतां आमी बेसांवचो भितरलो तेन्ना फादर आनी हांव देलान तुमकां मागतले. हांगसर मागीर तुमी ते सायडीन वतात, पूण ते सायडल्यान भितर येनाकात. मागीर गर्दी जातली. सगळीं जाणांक ते सायडल्यान भितरल्यान येवची. पूण आतां मातशी राव, पयलो हो लोक येवनी, मागीर तो लोक आनी मागीर भायलो लोक ते सायडल्यान भितर येवन मागीर वचोंक जाता. नाजाल्यार खेळ जातली. आमकां खेळ नाका, आमकां सगळ्यांक सगळें मेळटलें जाता पळय तितलें. आनी ह्या फुडें मागीर देव आमकां आनी भितर ते भाशेन करूं. तर तुमचें खूब दिवंक जाय जाल्यार तुमच्यान मागीर म्हाजे कडेन दिवंक जाता. तुमी घातलेले आसा तातूंत, बट इफ यू वॉन्ट टू मागीर तुमच्यान करूंक जाता. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं आनी सर्व उलयतात देव बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशीर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा आमी सगळ्यां बरोबर म्हणया भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरार जेजूच्या नांवान तुजें गाडी सगळेच नाचतलें देखून जेजूचें नांव आनी सर्वोच्चची बरी गाबोत बोलतो तुगेले तांचो जीव जळोवन मेळ्ळो ह्या पासून बापान तुका सरकार मागीर करलो आनी संवसारान तुजी मूळ देखून बसोवली ह्या खातीर सदोसान आमी बापाक दिवसता आनी आतां हाचेच पासून तुजी विनोदी मागता जोड्यातल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवान फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें आमच्यो देव बापाक मागतात कसले जाल्यार तुजे विनोदी त्या शांती पावय म्हूण मागता आनी सगळ्या पासून तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सगळें बापाक वाकडटा आमेन जाय ताचे आन्सर घेवन